बागा दर्यावेळेर खून जाल्ल्या तरणाट्याचे नाव हरीश तन्वर. तो मूळ दिल्लीचो. 9 ऑगस्टाक हो तरणाटो दिल्लीच्यान गोंय आयिल्लो. 10 ऑगस्टाक बागा दर्यावेळेर पासय मारपाक म्हणून गेल्लो तेन्ना साहिल कुमार, सुनील विश्वकर्मा आनी नूर खान ह्या तिगांयनी ताचे कडेन इश्टागत केली. तांणी हरीशाक घुवळे वखदां दिली. घुवळे वखदाचें सेवन केल्ल्यान हरीशाक घुंवळ आयली. ते उपरांत ह्या तिगांयनी ताचे कडेन जबरदस्ती केली. तो विरोध करता म्हणून तांणी ताका जिवेशी मारलो. शेनवारा 10 ऑगस्ट सकाळच्या 8 वरांचेर बागा बिचाचेर एका अननोन मनशाची डेड बॉडी आढळ्ळी. जेन्ना ही खबर कलंगूट पुलिसांक कळ्ळी तेंच्यांनी थेट स्पॉटाचेर धांव घेतली. तेंच्यांनी पंचनामा केलो आनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आशिल्ली तेन्ना पुलिसांक अशें कळून येयलें की ह्या डेड बॉडीचेर मल्टिपल तशेंच डीप इंजरीज आशिल्ल्यो. जेन्ना ह्या डेड बॉडीचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट काय 2 दिसां भितर आयलो तेन्ना अशें कळून येयलें की पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाचेर अशें स्पश्ट जालें की हो जी डेड बॉडी आशिल्ली तेचो खंय तरी मर्डर जाल्लो आसा. ही खबर जेन्ना कलंगूट पुलिसांक कळ्ळी की हो जो मर्डर जावन आसा तेन्ना तेंच्यांनी आपल्या चवकशीन जोर हाडली. तेंच्यांनी कडक अशी इन्व्हेस्टिगेशनाक सुरवात केली. तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आशिल्ली तेन्ना सस्पेक्टेड 3 जाणांक कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत डिटेन करून दवरले. जेन्ना ही जी डेड बॉडी मेळिल्ली तेची खंय तरी वळख पटनाशिल्ली आनी सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे अशें कळून येता की हो जो ही जी डेड बॉडी आशिल्ली तेची वळख अशा तरेन आसा, तेचें नांव अशा तरेन आसा की हो जो भुरगो आसा तेचें नांव हरीश तन्वर. हो 25 वर्साचो भुरगो रावपी दिल्ली हांगासरलो आनी गोंयांत 9 ऑगस्टाक तो ट्युरिस्ट म्हणून गोंयांत भोंवपा खातीर आयिल्लो. जे 3 जाणांक कलंगूट पुलिसांनी डिटेन करून दवरलेली तेंची नांवां अशा तरेन आसा की पयलो जो आसा तो सुनील विश्वकर्मा, तसोच साहिल कुमार आनी नूर खान. हे सगळे हे 3 जाण जेन्ना कलंगूट बिचाचेर भोंवतालीं तेन्ना समोरच्यान जेन्ना हरीश तन्वर येतालो तेन्ना ह्या 3 हरीशा कडेन अप्रोच जाली काही गोश्टींचेर. जेन्ना समोरच्यान जेन्ना हरीशान डिनाय केलें, नाकार केलें तेन्ना तेच्या हातांत काही पयशे आशिल्ले, तेचें वॉलट तशेंच तेचे हांगाचेर जे बॅग आशिल्ले ते हिसकोवपाचो प्रयत्न केलो. तेंच्या मदीं खंय तरी हातापाई जाली आनी जे 3 अक्यूज आशिल्ले तेंच्यांनी तन्वराचेर प्राणघातक असो हल्लो केलो आनी तेतून तो मरण पावलो. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आशिल्लें ह्या 3 खंय तरी कबुली केली पुलिसां कडेन आनी तेंचो इन्वॉल्वमेंट आसा ह्या मर्डरी फाटल्यान तें स्पश्ट जालें. आयज अखेर कलंगूट पुलिसांनी ह्या 3 जाणांक JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी अखेर तांकां JMFC कोर्टान 4 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा.